जावं ते मागीर युनियन मिनिस्टर जावं ते त्यांचे खासदार जावं ते गोंयचे मिनिस्टर जावं तेंचो स्टँड जर पळयत जाल्यार तांकां ह्या लोकसभा इलेक्शन पर्यंत खेळत दवरपा जाय. तांकां सोल्युशन हाडपाक नाका. आमचे काँग्रेस जर येयली जाल्यार आमी दिल्ली सुद्दां गेल्ली तेन्नाय उलोवन दाखयल्लें आसा. थंयच एड्रेस करतना की ही प्रायोरिटी आसतली 6 म्हयन्या भितर हो आमी दसात लायतलो प्रश्न आसा तो 6 म्हयन्या भितर इतलेसो लागची ना पूण 6 म्हयन्या भितर आमी हाजेर हें करतले. कित्याक हे पळय हे आहा ती काळाची गरज म्हणटा अशी. तुम्हीच सांगले परत आमी पार्लमेंटाक एक्ट अमेंड करता म्हणून. तुम्हीच सांगले तुम्ही ऑर्डिनन्स हाडटा म्हणून. तुम्हीच सांगत गेले हे सगळें आपूण सोल्युशन करून करता म्हणून आनी आतां तुमी ते परत ज्युडिशियल म्हणटा म्हणजे तुम्ही कसली फटिंगपणां आनी कसली फकाणां तुमी लोकांच्या गरीब जनतेचेर करतात. हे लोक तुमकां कशें माफ करतले आमकां कळना. सो गोंयच्या लोकांक पुरेपूर जाणां की बहुजन समाजातले लोक जे मायनिंगा परस थोडे थोडे पयशे तेंच्या बोल्सांत वयताले हे कोणान हें जालें कोणा दुखलें आनी कोणें मायनिंग बंद केली आनी कोणें मोठ्या हड्ड्यार मुखार काडून सांगलें की मायनिंग आपणे गोंयांत बंद केली. हे नॅशनल हेजे प्लॅटफॉर्माचेर उलयता आसतना गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान एक्सेप्ट केला की गोंयची मायनिंग आपणे बंद केल्या. सो 2012 साकून गोंयची मायनिंग बंद करपाचो जो धाड आसा तो मनोहर पर्रीकरान घेतलेलो आसा, BJPन घेतलेलो आसा. कारण तांकां कोणूच बारीक मनीस वयर सरलेलो नाका. त्या बारीक मनशाचो जो वेवसाय आसा तो ह्या लोकांनी काबार केला, बारीक लोकांक काबार केल्यात आनी त्यांचो उद्देश तांकां दिसता ते सफल जाल्यात. सो तांकां लोकांक कन्विन्स करपाचें कांयच गरज ना. लोकांक खबर आसा. गिरीश उलयता ते पळयल्यार काँग्रेस आनी BJPचे उमेदवार इंटरलिंक. वेंचणूक जाहीर जावन BJPन उमेदवार जाहीर केल्या उपरांतूच खंय काँग्रेस आपले जाहीर करतली. नाव दे आर डिलेईंग द बाय इलेक्शन्स. दोन्ही कडली बाय इलेक्शन डिले करतात कारण तांकां कळ्ळां की दोन्ही कडेन BJPची सिटां जी आसा ती हरतात. ते अजून कॅन्डिडेट त्यांचे फायनलायज करपाक सोदना. सो एज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू डिक्लेअर द कॅन्डिडेट्स. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डेट्स ऑफ द इलेक्शन्स. वी डोंट नो वेदर बाय इलेक्शन्स एंड जनरल पार्लमेंट इलेक्शन विल गो टुगेदर. सो आमी शिता फुडें मीठ कित्याक खावया. आमी पळोवया न्ही आनी त्या दोगांयकूय तांकां तिकेट दितलो काय म्हणून दुबाव आसा. ट्युरिझम पॉलिसीचेर खंय सरकार घाई करता. अनेक आर्टिस्ट मागून घेतले कित्याक जे इतली वर्सां जेन्ना ट्युरिझम पॉलिसी जाता ते 8-10 दीस लेट जाली म्हणून हरकत ना पूण जाता ती सारकी जावपा जाय. हांगा तरी म्हणजे जाली घाई गडबडी भितर आनी ताचो फायदो जर गोंयकारांक जायना, गोंयच्या राज्याक जायना, गोंयच्या लोकांक जायना जाल्यार ते घाई गडबडीन करून फायदो ना. आनी आयज आमकां स्टेक होल्डरांकडून आयकल्या कडून तेंच दिश्टी पडलें की हे करतात खरें पूण आमी जे सजेशन दिल्ली ती खंय तरी आमकां कन्सिडर केलेंच ना. विधानसभा अधिवेशनाची स्ट्रॅटर्जी थारावंक अधिवेशनाचे आदले दिसा 28 जानेराक आनीक एक खासा CLP बसका घेवपाचें मंगळारा CLPत थारलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार.